पहिली मिटींग जाली. ह्या मिटिंगेत 3 आयटम आमचे डिस्कस जाले. एक वर्क्स which are below 5 crores and above 1 crores, works which are above 5 crores. What is the decision to be taken? And third issue is mining issue. आणि हो मायन इश्यू आम्ही एकूच डिसिजन घेतला की आम्ही रिव्यू पिटिशन मुखार व्हरपा खातीर फुडें सरपाचें. आतां हे रिव्यू पिटिशन आमी फुडें धाडटले जाल्यार आमकां जो आमचो भारताचो एटॉर्नी जनरल आसा ताचे मार्फत आमी ताचो से घेवन मुखार वतले किंवा त्याच्या लेवलाचो कोण तरी दुसरो एडवोकेट अशें आमचें थारलां. आनी हाजे विशीं चड उलोवपाचें ना. इट इज लायवलीहूड इश्यू. दुसरो म्हणल्यार तातूंत लिगल इम्प्लिकेशन्स खूब आहा. आनीक आमकां गोंयकारांचें हीत प्रोटेक्ट करपाचें हें सरकाराचें कर्तव्य जाता. आनी हें कितेंच करतलो जाल्यार रिव्यू पिटिशन घालचेंच पडटा. आतां टॅक्निकली तें रिव्यू पिटिशन तेच लुईजा मरान येतलें आनी कितें येतलें. देर आर सो मेनी थिंग्स. So we are going for a very non-biased senior counsel. First choice would be the Attorney General or somebody of his stature who needs to convince the Supreme Court. We agree. Nobody can stop the auctioning of the cases. Auction is done. What to do? This is the problem of closing and starting after auction. That we are trying to address. मागीर ऑप्शन जाल्यार चलता. मागीर ते ऑप्शन जावचे जाल्यार ते ऑर्डर प्रमाणे ते आडवंक शकना. तुका ऑप्शन जाय. ऑप्शना शिवाय पर्याय ना अशें आसा. एक्ट सांगता ऑप्शना शिवाय. ब्रेस्तारा गोंयचो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली वता. थंय कांय बसका जावपाच्यो आसात. तेच वेळार रिव्यू पिटिशन घालपाच्या निर्णयाचेर केंद्रीय पर्यावरण आनी खण सचिवा कडेन कायदेशीर सल्लामसलत जातली म्हूण सुदीन उलयलो. दुसरी गोश्ट फाल्यां चीफ सेक्रेटरी आसा तो 3 गोश्टी लागून दिल्ली वता आनी ताजे बरोबर हांवूय आसा एका मिटिंगेक. ती MOST मिटींग. whereas some of the projects which are still in the pipeline are to be approved for the Goa region. दुसरी गोष्ट आसा regarding other issues in the MOST along with National Highway Authority. आणि थर्ड जो इश्यू आसा तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, लिगल ओपिनियन आणि मायनिंग डिपार्टमेंट सेक्रेटरी फॉर मायनिंग अशा हांचे कडेन वचून डिस्कस करतलो अबाउट दीस इश्यूज. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी.